सड्यार जो आदल्या कोयराचो विलो लावपाक मशिनरी घाल्या त्या कामाची मंत्री मिलिंद नायकान शेनवारा पळोवणी केली। 10 दिसां भितर सुमार 10,000 मॅट्रिक टन कोयराचो विलो लायला म्हण सांगून मंत्री नायकान खोस व्यक्त केली। RDX को खातीर सडासावन प्रसाद नाईक। आज आमचे काउन्सिलराच्या वतीन आणि सगळ्या सबंद ह्या सड्याक वासियांच्या वतीन साहेबाक आमी मिलिंद नायक सराक आमी आज अभिनंदन करता, कित्याक जे पद्धतीची टेक्नॉलॉजी तेंच्यानी आज हांगासर एडॉप्ट केला आमच्या सरकाराक धरून आणि गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या तर्फे, आणि ज्या पद्धतीचो ट्रीटमेंट प्लांट बसयला, जो लिगसी वेस्ट आसा पळय ती क्लियर करपाक, ती ट्रीट करपाक। आता लोकांक एकूच प्रॉब्लम आसता की जेन्ना ही जी वेस्ट आसता, गार्बेज आसता, ती ट्रीट करतना तेजो खंय तरी एकदम घाण स्मेलिंग येता पळय ती अनबेरेबल आसता अशा खातीर। आणि पण ह्यो जो ट्रीटमेंट प्लांट बसयला तेच्या भितर स्मेल म्हणटात तो अजिबात ना। तुम्ही ट्रीटमेंट प्लांटाचेर आमी आतां आसा जाल्यार आमकां अजिबात अशी नाक धरपाची सुद्दां पडोंक ना, किंवा थंय खंयचे कुत्रे ना, किंवा खंयची वयर ती इगल्स भोंवतात ते घाणी खातीर ती सुद्दां ना। सो इतल्या बऱ्या पद्दतीन सॉफिस्टिकेटिव वे हँडलिंग केला आणि आज ट्रीटमेंट जो लेगसी वेस्ट आसा ती ट्रीट जाला। सगळ्यात पयलीं आमच्या मिनिस्टराचें हांव अभिनंदन करता, आमचे मिलिंद नायक यांचे, की तेंच्यांनी आमच्या मुरगांव मतदारसंघात बरे व्हडले डेव्हलपमेंट केले। त्या डेव्हलपमेंटा भितर हो सगळ्यात एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणजे जो गार्बेजीचो प्रॉब्लेम जो आसलेलो तितल्या फाटल्या 25 वर्साचो, तो तेणी बऱ्या पद्दतीन हांगा एक प्लांट हाडपाचो प्रयत्न केलो सरकाराच्या माध्यमांतल्यान। म्हणून हांव खरोखर अभिनंदन करता, कारण का आमी जे काउन्सिलर म्हणून निवडून येता ते ज्या वाठारांत येता त्या वाठारांत सदांच आमच्या लोकांक ते गार्बेज फेस करचें पडटा। आज आमी आमच्या सड्याचेर एक नवीन गार्बेज प्लांट घातला, त्या प्लांटाचेर येयला आमच्या मदीं आमचो शशिकांत परब काउन्सिलर, मुरारी बांदेकर, लिवर ऑर्डरी, दामू कासकर, आमचे सगळे कार्यकर्ते हांगा आनी आपले कंपनीचे मनीस आहा, प्लस आमचो कॉन्ट्रॅक्टरचे मनीस आहा। महत्वाची गोष्ट म्हणजे आमी जशें सांगला तशा कॉन्ट्रॅक्टरान फुडाकार घेवन आमचो कॉन्ट्रॅक्टर जो कायतान म्हणटा तेणी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या अंडर जो ताका कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा तो कॉन्ट्रॅक्ट तेणी बऱ्यापैकी फुडाकार घेवन प्लांट सेटअप केलो, आणि कंपनी ज्या मनशान प्लांट सेटअप केला तेंचें बरें कॉपरेशन आसल्या कारणान आयज परत हांव 10 दिसांनी चालू करून प्लांट 10 दीस जाले। आमचे मिनिस्टर मायकल बॉब लोबो आनी हांव इनॉग्रेशन केलें, आनी बरोबर 10 दिसांनी प्लांट सेटअप करपाक चालू केलो। 15 दिसांनी सेटअप केलो येदो प्लांट चालू जावन 10 दीस जाले, आनी विदीन 10 डेज त्यांच्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर, जितले हांव नांवां काडले तितले, मिनिस्टरच्या सपोर्टाचेर, मायकल बाबाच्या सपोर्टाचेर, आनी गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेतल्या कारणान, आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे चीफ मिनिस्टर आहा ते सुद्दां सायडीन येवन गेले। तेंच्यांनी पयल्या उपरांत तांकां ह्या प्लांटाचें प्रोसेसींग आनी बरें दिसलें, आनी आयज 10व्या दिसान परत हांव रिपोर्ट घेता। हांव फोनाचेर डेली रिपोर्ट घेत येता, पूण एक्चुअल फिजिकली येवन पळोवया म्हणून हांव प्लांटार येयला, आनी ताका लागून आमचे काउन्सिलर आमच्या वांगडा आहा। जाल्यार ह्या प्लांटाचेर आयच्या दिसाक तेंच्यांनी जवळ जवळ 10,000 मॅट्रिक टन्स गार्बेज ज्या पद्दतीन ट्रीट करपाची आसलेली ती ट्रीट केल्या। दिसाक 1000 टन करपाची आसत सिंपल आहा। आता सगळो जर येयलो रॉ धरून जर येयलो जाल्यार समज कॅपॅसिटी इल्लीशी कमी जाली, 700 टनार केल्या। अख्ख्या गोंयच्या गार्बेजीक आहा 700 टन, 550 700च्या वयर ना डेलीचें कलेक्शन। असले दोन घाले जाल्यार इट इज मोर दॅन इनफ। हे म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स सांगता, विचारल्यार कितली गार्बेज गोंयची आणि ह्या मशिनाची कॅपॅसिटी दोन्ही पयल्यार ऑलरेडी कलंगूट सायडीन तेंचे एक आहा ते कितले मॅट्रिक टन हँडल करता खबर ना। असलो घाले जाल्यार इजिली जातलें। घालतलो जाल्यार तो आनी इल्लोसो हायटॅक जावपाक जाय। परमनंट सेटअप म्हटलं की मागीर सगळी चालू गार्बेज येतली। चालू गार्बेज ट्रीट करपाकूय त्या कंपनी कडेन बऱ्यापैकी मशिनरी आहा। आता एकूण एक एडिशनल 2-3 हे जर वाडयले मशिनरी जाल्यार चालू गार्बेज ह्याच पद्दतीन डेली साफ जातली।